नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज म्हजे बरोबर अशे दोन दिग्गज पत्रकार आसात स्टुडियो भितर आनी आमी तिसऱ्या एका अशा दिग्गज पत्रकाराचेर उलोवपाक जमल्यात जांकां श्रद्धांजली दिवप हें म्हाका दिसता फक्त पत्रकार म्हणून न्ही, जाल्यार गोंयकार म्हणूनय आमचें कर्तव्य. सुरेशबाब वाळवे काल गेले. तांचें काम पत्रकार म्हणून, सामाजीक वावुरपी म्हणून इतलें आसा आनी त्या निमतान पत्रकारिता कालची, आयची आनी फाल्यांची कितें तें तर म्हज्यानसून सांगपाक जावचें ना. ह्या सगळ्या गजालींचेर एक भासाभास जावची म्हूण स्टुडियो भितर म्हजे बरोबर आसात गोंयांतले नामनेचे ज्येश्ठ पत्रकार वामनबाब प्रभू आनी एक जाणी सुरेशबाब वाळवे बरोबर म्हाका दिसता सगळ्यांत चड काम केलें ते ज्येश्ठ पत्रकार गुरुदासबाब सावळ. तर सावळबाब तुमचे कडच्यान सुरवात करता, मागीर वामन बाबा मरे येता. कारण वामन बाबाक पत्रकारिते भितर काल 56 वर्स जाली न्ही, 56 वर्स जाली. सो तुमचे कडच्यान सुरवात करता, मागीर तांचे म्हऱ्यांत वता. 56 इंचीस सामकें 56 इंच 56 साल जाले हांव सुरवात सर सामकी साद्या जिवेल्यान करता. काल जेन्ना कळ्ळें की वाळवे बाब गेले तेन्ना इनिशियल भावना कितें आशिल्ल्यो? जेन्ना म्हाका फोन आयलो पळय तेन्ना इतलो हांव भावना अशें जालो की आयुश्यांत म्हाका आतां फर्स्ट टायम ह्या दोळ्यान दुकां आयलीं. सहसा हांव केन्ना थंय दुयेना. कारण कितें जालें, जवळ जवळ 33 वर्सां म्हणजे 1975 ते 2007 पर्यंत आमी काम वांगडा केल्लें. कांय वेळा अशें आयलें की हांव सबंद दिसभर म्हणजे गोवा मराठी पत्र अकादमी, म्हापसा लोन बँक, भंडारी सोसायटी हातूंत इतलो बिजी आसतालो हांव. आनी तरी आसतना म्हाका तें सांबाळून घेतलो. तो जो 22 संपादक आसलो पळय तेन्ना हांव चड म्हजें काम भायलें आशिल्लें, समाजकार्य म्हण, सहकार क्षेत्रांतलें म्हण किंवा अकादमीचें म्हण. आनी ताका खबर आसतालें. तरी पूण सांजचे 7 हांव ऑफिसान येवन जेन्ना बातमी दिता पळय तेन्ना काही खात्री आसताली की आज सगळ्या कडेन कितें बरी बातमी आसतली म्हणून. आनी म्हाजे जे मुख्य उपसन रातचे नायटीचे आसताले ते म्हाका डिपेंड जाताले आज सगळें कितें हेडलायन आहा काय म्हणून. आनी हे सगळें जाणा जावन म्हाका ते सांबाळून घेतलो. आनी बाळवे जर नासलो न्ही, आनी कोण संपादक आसता न्ही, तो म्हणटा अरे. आनी म्हाका तेन्ना म्हाका दिसाक एक म्हणजे 2-2 म्हाजे फोटो येताले अकादमीच्या हातूंत म्हणून. सगळे तेन्ना छापले. खंयच्या संपादकाक हे आवडचें ना की आपलो मनीस सबंद दीस भायर भोंवता, रातचो येवन पार्ट टायम काम करता पळय. पूण तेणें म्हाका सांबाळून घेतलो म्हणून हांव ह्या हाका पावूंक शकलो. सो आय वॉज व्हेरी कंप्लिटली सामको डिस्ट्रेस जालो कितें करपाचें काय म्हणून. म्हाका बायलेन वयता कितें जालें काय म्हणून. आमकां काय वाळवे गेलो अशें अशें रडत म्हटलें हांवें ताका इतलें. फर्स्ट टायम इवन म्हाजो बापूय जेन्ना गेल्लो पळय तेन्ना म्हाका रडूंक येवंक ना तशें. कारण हांव केन्ना सामकें हें जाल्लें. अरे आमी पत्रकार सदांच वायट बातमी दिवन दिवन मातशें काळीज आमची घट्ट जाल्लें आसता. तें आयकून एक म्हाका अर्द मिनीट म्हाका उलोवपाकच जायना कितें जालें काय म्हणून. इतलो म्हाका भावना अशें जाल्लो. तर तुमची भावना कितें आशिल्ल्यो? कारण तुमी सिनियर वाळवे बाबाक आनीक जेन्ना असो मनीस वता जांची फक्त ते पत्रकार म्हूण आमी वळखतात पूण तांचे सामाजीक वावर एक कलाकार म्हणून संगीत नाटकां सुद्दां तांणी ज्या तरेन नवीन रितीन हाडपाचो एक नवीन पायंडो घालो. तुमची इनिशियल फिलिंग्स कितें आशिल्ल्यो? तूं म्हणटा तशेंच जालें. काळीज मातशें घट्ट म्हणजे ज्यो गोश्टी घडत गेल्यो पळय तातूंतल्यान मातशें काळीज घट्ट जालें आनी अशी बातमी येतली हें आमकां आज ना फाल्यां. कित्याक तो फायटर आशिल्लो, प्रश्नच ना. सुरेश वाळवे म्हजो बरो फ्रेंड, सुरवाती पासून ताका वळखता. सुरेश वाळवेच्या संबंदाक खूब गोश्टी हांव शेअरूय करूंक शकता सुरवातीच्यान. कांय गोश्टी तो म्हजे बरोबर इतलो शेअर कांय वेळार आमी चिप्स भेटत आसतना रातचे आमच्या पेपराक ताच्या पेपराक काय आमी अरे फाल्यां हेडलायन खंयचे करया अशें इतलें सुद्दां आमी केन्ना कांय वेळार गोश्टी करताले. मागीर तो संपादक जालो ते दॅट इज डिफरंट. पूण काल बातमी आयकली पयलीं हें जालें तेन्ना वायट दिसलें. एक बरो मनीस, बरो पत्रकार, गोंयच्या मातयेंत घडिल्लो आयचो म्हणजे मराठी पत्रकार आनी मराठी पत्रकारिताचें फुडें व्हरपाक जें ताणें काम केलां पळय तें फुडें उरतलें अशें धरून दिसलें. अरे ह्या खरें हाका म्हणजे आनी तोड ना. आनी वायट दिसलें की एक पत्रकार आमचो भाव म्हजे बरोबर काम केल्लो, म्हजो एक कलाकार म्हणून, एक समाज कार्यकर्तो म्हणून, एक पत्रकार म्हणून हांव ताका वळखतालो. सो आमची जी त्या क्षेत्राक हानी जाल्या पळय पट्टकन जालें लक्षांत आयलें आनी गेला आनी आतां सगळें एक खंय तरी आमकां एक पोकळी निर्माण जातले. खरें प्रश्नच ना. सुरेश वाळवे गेल्ल्यान कांय गोश्टी ज्यो आमकां कांय तेंपा त्यो भरपाक शकतले कोण भरतले दॅट इज डिफरंट.
पण हांव सांगता की सुरेश वळवीच्या निधनान मराठी पत्रकारितेची समाजाची एक भरून येणारी हानी जाल्या, नुकसानी जाल्या. कारण सर एक गजाल म्हाका मुद्दम जाणवता आनी म्हाका सुद्दां सदांच आय हॅव फॅसिनेशन टुवर्ड्स ओल्ड स्कूल. तुमी ओल्ड स्कूल, हांव सामको मिडल स्कुलां पडटा. न्यू स्कूल म्हाका पचयना आनी कळयना. हय, पचोवपूय कठीण जाता आनी कळपूय कठीण जाता. बट आय लव ओल्ड स्कूल. मदल्या स्कुला पडटा. हांव मदल्या स्कुलां पडटा आनी आय मेक एन अटेम्प्ट की हांव खंय तरी ओल्ड स्कुलाच्या वटेन वचचो रादर देन न्यू स्कुलाच्या वटेन. कारण प्रेशर्स भरपूर असतात. आज सोशल मिडियाचो प्रेशर आसा, वाचकाची पळोवप्याची तरा बदलल्या. अशें हातूंत भितर सुरेशबाब वाळवे अशे तांच्या अग्रलेखा खातीर आमी रावताले आनी तांणी अग्रलेखा खातीर आमी रावतालेच. पूण तांणी जेन्ना कॅन्सरा बरोबर इतलीं वर्सां झूज दिली, तांणी फक्त एक पेशंट म्हूण त्या गजाली कडेन पळयलें ना, जाल्यार तांणी त्या विशयाचेर खूब बरे तरेन बरयलें. हो संघर्श कितें आसता, त्या संघर्शाक तोंड कितें दिवप आनी ज्या जिद्दीन, ज्या धडाडीन, ज्या चिकाटीन आनीक ज्या उत्साहान ते वावुरताले, सर ताजेर जर उलयलें जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांकच एक वेगळे तरेची प्रेरणा मेळटली. तशें पळोवंक गेल्यार जालें की तो सदां सांगतालो म्हाका, आज आपले 101 केमो जाल्या म्हणून. म्हाकाय सांगताले, मागीर मेळटा तेन्ना आंकडो सांगताले. ताणें म्हाका सांगलेलें की 120 जातक न्ही आपूण नवीन टायम्साचेर आर्टिकल बरयतलो म्हणून. आपण 120 केमो घेतल्या आनी तरी आपूण सुटसुटीत आसा, डडडीत आसा म्हणून सांगपा खातीर. पण ताजो म्हाका दिसता लेख काय म्हाका वाचूंक ना, आयलो ना. पण फाटल्या 6 म्हयन्या पयलीं जेन्ना ज्या हॉस्पिटलान तो ट्रिटमेंट घेतालो हांगा लोकल, पयलीं ताणें बॉम्बे घेतले. सुरवातीक जेन्ना कळ्ळें पळय तेन्ना ते गेलें की तो बॉम्बे गेलो, ताका कळ्ळें बॉम्बे ताणें ट्रिटमेंट घेतलो. आनी तो जेन्ना घरा आयलो पळय तेन्ना हांवें ताका फोन केलो, अरे आपूण हांव म्हणटा पळोवंक येवंक सोदता. येवपाचें कांयच गरज ना, आपूण फातर हाडून दवरल्या. आनी खरेंच ताणें आपल्या बेडरूमान फातर हाडून दवरलेले. कोण येत जायत न्ही आपूण फातर मारतलो म्हणून सांगतालो तो. मागीर इतलें तेजें हें आशिल्लें. कारण कितें जाता तो इतलो तेन्ना हें जातलो, पण मागीर कितें जालें स्लोली जसो जसो ते दीस वचयले आनी ताका डॉक्टरान कितें सांगलेलें की तुवें चडत चड 1 वर्स काडटलो म्हणून तो सुरवातीक. दॅट वॉज स्टेज दॅट ही हॅज रीच. पण ताची वील पावर इतली स्ट्रॉंग आसली की ताणें बॉम्बे ट्रिटमेंट घेवन वर्सभर कशें त्रास काडून हें करून ही केम बॅक. मागीर हळूहळू इतलो सुदारलो की म्हणजे इवन ताचो स्वभाव आसलो पळय, पयलीं तो ही वॉज व्हेरी म्हणजे डिसिप्लीन, अमूक ती गोश्ट हांगाच जाय थंयच जाय, इवन घरा कडेन सुद्दां. ऑफिसान तर आसलीच, आमच्या ऑफिसान तर नवपरशी पळयचीच न्ही. हांवें ताका जवळ जवळ म्हणजे 1975 ते 2007 पर्यंत हांवें पळयला. ताका सगळी वस्तू एक खुर्ची जशें वांकडी जाल्ली आसत न्ही कापतालो तो. आनी म्हाका तशें कोणी तेजे कमेंट बरयल्ले की ही कमरेचो भाग आसता पळय असो लावन खोशी काडटा आनी कोण कसो बसलो ना तेजेर बोवाळ घालता अशें बरयलें ताजें. अरे बाबा. सो ही गेव अ व्हेरी गूड फायट. आनी म्हजें सद्या तेन्ना लग्न जें आसा ताका जालां पळय त्या वर्सा म्हजें सद्याचें लग्न आशिल्लें. तेणें म्हाका मॅसेज धाडलें की हांव पावचो ना. पण त्या लग्नाक तो आयलो, कोणाक तरी दुसऱ्याक घेवन आयलो. म्हणजे ते वांगडा कोण जाय तो ड्रायव्हिंग करपाक. इवन पळय जेन्ना आमी मराठी अकादमीन जेन्ना आमचो सत्कार केलो, आमचे मराठी पत्रकार संघान आमी सत्कार केलो, ते म्हाका सांगलें की आपूण येवचो ना म्हणून. पण ऐन त्या वेळार कोण ताका सांपडलो ड्रायव्हिंग करपाक आनी तो आपूण ड्रायव्हिंग करून घेवन आयलो स्वता ताका वांगडा कोण सांपडलो ताका. ती आमची निमाणी भेट. सो दॅट वॉज हीज स्ट्रॉंग वील पावर. वामन सर मुद्दम विचारपा ते ह्या कॅन्सरा कडेन जी इतली वर्सां ताणें जें झूज दिलें तें आनी ज्या तरेन दिलें तें, एक वेळार आमी सदांच म्हणटात की तुमी वील पावराचो गजाल काडले की एक वील पावर मनशाक आसता की जगपाची इच्छा आसता. पण ती जगपाची फक्त इच्छा न्ही तर त्या कार्यकाळा भितर जो टायम आसा तो ज्या जिद्दीन आनी आपूण समाजा खातीर कितें तरी नवीन करतलो म्हणून ताणें आपले गांवा भितर जे उपक्रम हाता घेवन जे उबे केले. आमचे बरोबर ते चंद्रकांत केणी पुरस्कारा खातीर आमचे बरोबर आसताले. हांव, राजू नायक आनी सुरेश, आमी ठरयिल्लें तशें की 3 वेगवेगळ्या पिळग्यांची पत्रकार घेवप जाणें चंद्रकांत बाब केण्या बरोबर काम केलां. सो सुरेश बाब वाळवे, राजू बाब नायक आनी हांव. म्हाका अजून आहा की फाटली सुद्दां चंद्रकांत बाब केणी पुरस्काराक ताणें सेम केलें की पावत ना पावत आपुणा म्हणपाक लागले. त्या दिसाक पावले आनी जितलेय फाटले आमचे 5 वर्सां पुरस्कार जाल्यात ते प्रत्येक खेपेक बरे सारके गांवठी दुधाची पेडी घेवन येताले आनी वाडटाले. आनी ते तांणी फाटली खेपेक सुद्दां चुकयलें ना. ओके, लेटेस्टाक सुद्दां ते पावले, पावत ना पावत म्हणून पावले आनी येतना चुकनासतना ते पेडेय घेवन आयले.
सगळ्यांक वाटपा खातीर सगळ्यांक मागीर कितें फक्त स्टेजीर आशिल्ल्याक न्ही सगळ्या ऑडियन्साक ऑडियन्सा वाटपाक अरे बापरे. सो ही जी जिद्द आशिल्ली की म्हाका केन्ना केन्ना तांकां पळयतकीर दिसतालें आनी हे सगळें सांगताले ते आज आपल्याले 82 किमो जाल्यो मागीर 90 जाल्यो पण ती जी जिद्द आशिल्ली की आपूण फक्त झुंज दिना पण आपूण जें आयुश्य आसा खरें सांगू तें प्रचंड प्रेरणा दिवन जगतलो. खरें सांगू ताज्या जिद्दीक आमचो सलाम, खरो सलाम. आमी खूब गोश्टी आज वाचता पिक्चरांतल्यान पळयता की आजारापणा कडेन कशें पळोवचें, आजारपणाक कशें फेस करचें. हांव वाळवेचें उदाहरण घरांत सुद्दां सांगता की आजारपणाक फेस कशें करप तें वाळवे कडच्यान शिकचें. आज एक प्रेरणास्थान म्हणजे आज जे आजारी आसात, गंभीर आजारी आसात ताणीं सुद्दां आज द वे म्हणजे हांवें ताका इतलें तें पळयता तेजे घरा कडेन गेले तेन्ना द वे ही कांय सगळें विसरून तो आमच्या फाटल्यान काम करता. आमकां ताची बागायत दाखोवप, सगळें नाटकांनी काम करप. 2 वर्सां जालीं हांव ताच्या एका नाटकाक गेलो. म्हाका दिसता मत्स्यगंधा कितें नाटक आशिल्लें. अरे ताणें तो रोल इतलो हांव अक्षरशः ताका दिसलें हो हाका बाडे आनी कितें हो खरो आजारी आसा काय म्हणूंकूच शकना. नाजाल्यार आमी बरो ना रे अशें जालें. आमची सारकी जी गोश्ट आसा अजून त्या लोकांचो जे आजारी लोकां आसा ताचे मुखार खरें उदाहरण आज आमकां सुरेश वाळवेन दवरला की ताका दिसता समोर मृत्यू दिसता समोर आसा तो उबो रावला पूण अरे गया आपल्याक तुजी किंमत ना म्हजें काम आपण करत रावतलो. त्याच जिद्दीन तो फुडें गेला. त्याच जिद्दीन ताणें समाजीक कार्य केलें. त्याच दिसीन कलाकार आपलें हें चालू दवरलें, लेखन दवरलें, लोकां कडेन उलयत रावलो. सांगतालो तो की म्हाका 100 केमो जालो. आमचे 10, 12, 13 केमो जाले की आमची लिमीट सगळी हसत सांगताले. शतक मारले आपले सेंचुरी मारली. सो ताका सलाम. आनी ताजे कडच्यान ताणें ज्या तरेन एक गजाल तर म्हाका ह्या कित्याक चड बरी दिसता कारण ज्या टायमार तांकां कळ्ळें की आपूण बरो ना म्हणून त्या टायमार सावन तांच्या सामाजीक कार्याची क्रिएटीव कार्याची स्पीड दोबरात जाली. दीस इज अनहर्ड ऑफ. म्हणजे लोकांची वेलोसिटी कमी जाता, वाळवे बाबाची वेलोसिटी डबल जाली. एक्झॅक्ट. मागीर गांवां भितर काम करप आसूं, ती प्रवास वर्णा ताणें ज्या तरेन मुखार हाडली, ती पुस्तकां बरयली, ताजे उपरांत संगीत नाटकां परत रुपांतरीत केली, काम केलें संगीत नाटकां भितर, नवीन ऑर्गनायजेशना कडेन जुळ्ळे, नवीन उपक्रमा कडेन जुळ्ळे. हें कित्याक केल्लें येता सावळबा म्हाका मुद्दम कारण आमच्या समाजा मुखार खुबदां जाता की असो एक आजार जर आपल्याक जडलो जाल्यार आमी पयलीं गळसणटात सामकें. पयलीं सामको हातपाय सोडून दितात, गळून वता. वाळवेचें कितें आशिल्लें की ताका खंय नवीन कपडे उमेद आसताली. हय. वचोन कितें केलें की जेन्ना तो संपादक जाला पळय थंय ताणें अशें हें केलें की आपूण जास्तीत जास्त लोकांक हें दितलो म्हणून प्रसिद्ध दितालो. आपण व्यासपीठ कितें लेख बरोवपाक कितेंय कविता वाचकांची पत्र सुद्दां ते आमची परंपरा आशिल्ली. हय. म्हणजे इवन जेन्ना दोबो कर्णीक संपादक आसले पळय आनी दॅट वॉज अवर मेन पॉयंट. मागीर बोरकारान तें खूबच हें केल्लें. थंय वाळव्यान कितें केलें पळय आतां आमचे म्हाका दिसता एप्रील म्हयन्यांत लक्ष्मण बोरकाराचे मुंबय कार्यक्रम आशिल्लो. तर हो पयलीं म्हणलो आपूण वचचो ना अशें पयले खेपे आसले पळय ज्या दिसा तो 5 डिसेंबर आसलो तें हें ते दीस तो अंदेवा तें कॅन्सल केलें जायना आनी थंय कार्यक्रम जालोय ना कित्याक त्या दिसाक सरींग सेरिमनी आशिल्ली. मागीर जेन्ना जालो पळय तेन्ना हो बॉम्बे गेलो. दर वेळा सांगतालो आपल्याक शक्य जाल्यार आपण येता म्हूण. बॉम्बे गेलो आनी बॉम्बेच्यान तो अयोध्या गेलो. रामनवमीच्या दिसा तो अयोध्या थंय देवळान पावलो आनी ताणें आपलो एक फोटो घातलेलो डे ऑफ रामनवमी आय मीन अयोध्या. म्हणजे अरे आमी पावले ना त्या प्रोग्रामाक पूण तो पावलो मुंबयच्या प्रोग्रामाक. हांव वचपाच आशिल्लो. इतले परिस्थिती की जो मनीस बॉम्बे पावपाक शकना आसलो आनी कठीण परिस्थिती आसली तर तो अयोध्येक पावलो आनी तो बी एकटो ना. ताजे त्या बाबतींत हें आसा न्ही खरोखर. आनी हांवें आतां खूब लोक पळयल्या बरे लोक पळयल्या सुद्दां. ते कितें जाता कितें आनी कॅन्सर म्हटलो की लोक अर्दीच भियें जाता अर्द मेले जातात. आतां आपली सोंपली म्हण. पण हांणी अशी फायट दिल्या ऑलमोस्ट 10 वर्सां. हय ऑलमोस्ट 9-10 वर्सां. ताका विचारिल्लें आवडनाशिल्लें हेचो विसर येता तो. आनी ताच्या जिवनांत कांय तशें फरक पडूंक नाशिल्लो. तो बाकी सगळे विचार सांगतालो मागीर पण तें सोडून फुडें वच म्हणटालो. तें सोडून तें नाका रे. ते फक्त मागीर ते स्टॅटिस्टिक्स जावन पडले. इतली जाल्यो तितली जाल्यो 93 ही स्टॅटिस्टिक्स. एक्झॅक्टली. ती सुद्दां हसत खेळत सांगतालो. इवन जे बर्थडे शेवट पर्यंत ताचे तोंडावेल जें हास्य
ते म्हणजे जालें ना केन्नाच आपल्या एक तांकां हांवें म्हजी इंटरेक्शना भितर वेगवेगळ्या विशयांचेर पिकार जाल्ले पळयल्यात, हांसतना पळयल्यात, बरेपण पळयलां, वायटपण पळयलां, पण आजारा खातीर केन्नाच तांच्या तोंडाचेर नैराश्य पळयलां. ते नैराश्य केन्नाच पळयलें ना आजारा. आनी आजार जालो म्हणून आपलो असो मँगो कसो रावलो हे रावलो लोकां मुखार आपली कामां वाडयल्या, लोकांक वाडली. खूप वाडलेली आसा त्या परिस्थितीन तो. पण एक गजाल सर म्हाका तुमी उलोवपाक जाय, कारण 56 वर्सांचो काळ हो खूब व्हडलो काळ. तुमी सगळीं स्थित्यंतरां पळयल्यात. आनी हांव जेन्ना ओल्ड स्कूल, मिडल स्कूल, न्यू स्कूल म्हणटा, कशे बदलल्यात. कारण आज एक अशी पिढी आशिल्ली जे ही अग्रलेख वाचून वाळवे बाबांची घडली, पत्रकारिते भितर आमी सुद्दां घडले. आज अग्रलेख वाचतात आनी कित्याक वाचनात म्हाका तेंय सांगात. अशें कितें जालां, आमकांय कितें जालां पत्रकार म्हणून आनी वाचकाकय कितें जालां. सांगपाचें गोश्ट एक, पत्रकारितेंतलो आत्म पळय आसा तो आज आमी घालून बसल्या. आमच्या वेळार म्हणजे 56 वर्सां पयलीं जावं त्या काळांत 60-70च्या काळांत आमकां पत्रकारिता शिकयली कितें. पत्रकारिता म्हळ्यार कितें? पत्रकारिता म्हळ्यार समाजाचें प्रतिबिंब, समाजाचो हारसो, बरोबर, ताजें शब्दांत वर्णन करून लोकां पर्यंत पावोवप हो आमचो पत्रकारिता. ही आमकां आमी तेन्ना माधव गडकरी, नंतर आठवले, नंतर सराफ अशे आमचे जे संपादक आशिल्ले आमकां पत्रकारिता म्हणटात ही शिकयल्ली. आतां पत्रकारिता जी गेल्ल्या 50 वर्सांत बदलल्या, म्हणजे ताच्या हांव 2 काळांत वर्णन करपी, तो काळ आनी आतांचो काळ. वर्णन करतना अशें सांगन की ती संस्कृती वेगळी आनी आयची संस्कृती वेगळी. भिन्न संस्कृती मदीं आमी आवडटात. हांव आयचे संस्कृतींत उलयत जायत हांव सांगतां की पत्रकारिता ही आज एक सोपस्कार जावन रावल्या. जस्ट सोपस्कार करपा जाय करपा जाय, ताका कांय हें ना. आर्ट म्हणजे कितें म्हणटा पळय ताका आमी ते ना, ताका कांय ना. म्हणजे पत्रकारिते नांवा खाली कितें तरी चलता. आमच्या वेळार जी पत्रकारिता ही सिरियस पत्रकारिता आशिल्ली, सिरियस भयंकर, म्हणजे खरेंच लोकां पर्यंत कितें तरी पावोवपा जाय, लोकां पर्यंत कितें तरी समज कळूंक जाय. वाचकांक घेवन आमी समाजूय बदलला. हय, सगळें बदललां. काळ बदलला, समाज बदलला, समाजाचो हारसोय बदलला, सगळेंच बदललां. म्हणजे त्या दृश्टीन पळयल्यार आयची जी पत्रकारिता आसा तें सांगलें हांवें, आत्मोच ना ताका, काय ताका गोश्टी कारण म्हणजे कितें सगळ्यांत. माहितीचा महापूर आमी जेन्ना म्हणटा, जी सुनामी आयल्या पळय, तातूंत तुमचे कडेन कितें ना आज. बरोबर, तुमकां वर्तमानपत्रां कितें येता, कोण येता, लोकांक सिरियस पडना. हांव पळयतालो सहज, म्हणजे हांव तुमकां एक उदाहरण सांगता. म्हणजे आयची पत्रकारिता सांगतना एक म्हाका तो मुद्दाम उल्लेख करूंक जाय. रवी नायका हांचें निधन रात्री 11:30 पावणे 12 वाजता जालें. रवी नायका सारको कितले 50 वर्सां समाजांत कार्य करपी व्हडलो मनीस. पावणे 12 ज्या मनशाचें निधन जालां, मुख्यमंत्री आशिल्ले मनशा, दुसरे दिसा पेपरांत बातमी ना. आमी 2 लायव्ह केला रातीन. 2 लायव्ह केला तुमी, दॅट इज ओके. एखादे दुसरे एका पेपरान एका पेपरान आशिल्ले, हांव एका पेपर ताका अपवाद, म्हणजे तो अपवाद जालता, तो अपवाद. दुसरे दिसाक बातमी आसा खंय ना. आमी शॉक. आमी एका देडा आमच्या काळार 1:30 जावन सुद्दां आमी स्टॉप प्रेस आसतालें आनी कितें आसतालें, ताका गजाल आसताल्यो. त्या वेळार कांयच सुविधा कांयच नासताल्यो. हँड कंपोज तुका हाजे म्हणिल्ले भशेन कांय गोश्टी हांव तुका सांगता, त्यो गोश्टी आयच्या पत्रकारांक खबरच ना. 1:30-2 सुद्दां म्हाका याद आसा, हांव आशिल्लो ड्युटी तेन्ना, चीफ सभ्य बांदोडकराचें निधन जालां पावणे 12. बांदोडकर वारला तेन्ना हांव स्वता, म्हाका त्या दिसा खरो ताप आयिल्लो आनी हांव बेगीन आटपून हांव वचून सोदतालो. इतल्यान ती बातमी आयली तेन्ना गडकराच्या वेळार, ते सादारण 12 ऑगस्ट 73 म्हाका याद आसा. अरे सांगता ती कंप्लीट पेज, कंप्लीट गोमंतक अंक बदललो आमी आनी काम बंद पडलें. आनी आमी बॉडीचें हें घेवन लडशें हांव 5:30 घरा कडेन पावलो. ती पत्रकारिता. ताका तेन्ना गडकरी मडगांव आशिल्लो ताचो संपादक. धांवत आयलो, अग्रलेख बरयलो त्या दिसा पयले पानार, त्याच रातचो पावणे 12 म्हणटा दुसरे दिसा पयले पानार अग्रलेख. ती आज खंय दिसता. आनी एक गोश्ट सांगता, म्हणजे सांगपाची ती अशें गजाल, म्हणजे हांव तुका आयची तुमी म्हळें न्ही पत्रकारिता खंय. आज बातम्यो पळयल्या सगळे कडेन ठरावीक एकच बातमी, एकच कॉपी. ही पत्रकारिता. तूं खंय पेडणे जावं पयर खंय तरी एका फंक्शनाक गेल्लो, काणकोणा पुस्तक रिलीज, दुसरे दिसा सगळे पेपरांचेर एकच कॉपी.
जी चूक एकट्यान केल्या पळय ती चूक सगळ्याच पेपराची. हय. हाका तर तूं पत्रकारिता म्हणची जायत आनी ताका म्हणून म्हणटा हांव, कित्याक जाला सर म्हणून म्हणटा आत्म गमायिल्ली पत्रकारिता ही आत्मच गमायला. एक वेळ असो आशिल्लो की पत्रकार एक मिशन आशिल्लें लोकां खातीर, जेंकां आवड आहा, जेंकां समाज बद्दल हें आसा तेच लोक तातूंत येताले. आतां कितें जालां की खंयचे आनी खंयच जॉब मेळना आनी फुकट पब्लिसिटी जाय आसता जाल्यार आवड आनी एक आतां कितें जालां, एक तूं मोबायल घे बऱ्या पैकी आनी यू बिकम हें एक्टिव्ह जाता तूं सगळें आतां तो पत्रकार एक भयानक ट्रेंड सुरू जाला. हय. हय आनी हांवें तर पळयलां की एका खंयच्या कार्यक्रमांक 50-60 लोक सुद्दां असतात, हय व्हडल्या व्हडल्या कार्यक्रमांक. त्या खातीर जेन्ना हांगा पळय कार्यक्रम जालो पळय म्हाजें घर, तांकां भितर एंट्री नासली मोबायलवाल्यांक. तांकां सांगलें वील गिव यू द हें कनेक्शन कितें आसता पळय दिता आमी तुमी भितर येवं नाकात म्हणून. अशें खातीर कपडे पाळी आयल्या. कित्या खातीर आतां जो तो पत्रकार जाला, एक मोबायल करेक्ट हातांत करेक्ट. म्हाका हो आमचो दिसपट्टो स्ट्रगल सध्या सुरू जाला हो जाय की पत्रकार हो फायनली क्वॉलिफायड आसचो पडटा. क्वॉलिफायड आज टॅक्नॉलॉजीक लागून अशी परिस्थिती जाल्या की कोणीय मनीस येता कशेंय रिपोर्टिंग करता, ते रिपोर्टिंगूय न्ही तें. तुका आमचेच सांगता, गोवा मराठी पत्रकार संघ कांय फंक्शनां आयोजीत करता एज ए प्रेसिडेंट. हांव तुका सांगता, कांय वेळार हांव म्हणटा कितें, अरे सगळे पत्रकार आपया करियर सगळे फंक्शन जातरीच अरे तुमी सगळे आयल्यात न्ही, प्रत्येकान आपापले कॉपी बरोबर जाय. मागीर फोन येता, प्रभू साहेब कॉपी केली तयार काय हेची बातमीची. सोशल मिडिया लागून हो एक खूप मोठो गजाल जाल्या. कारण सोशल मिडिया आणि टेक्नॉलॉजी लागून गजाली इतली सोपी जाल्यात की फायनली रस्त्या वयल्यान कोण तरी वता आनी तो रस्त्या वयल्यान एक जाल्लो एक्सिडेंट थंय उबो रावन फक्त लायव्ह करून दाखोवप आनी बाकीचे ताजे खोला भितर त्या विशयाच्या वचपाची गरज ना, आकलन करपाची गरज ना. आतां कितें जालां, युट्यूबाचेर घातलें काय ना, यू आर गेटिंग लायव्ह. हय खंयचो इन्सिडंट पयर आमची फोंड्या मिटींग आसली लोकांक पडलें ना आतांचे. हय, म्हाका तो प्रश्न दुसरो आहा की खूब फावटी आतां आनी एक गजाल जाता आनी हांव कित्या खातीर कारण आमी तिगी जाण बसल्यार लोकूय ही कार्यावळ पळयतात, व्ह्युअर्सूय पळयतात म्हणून हांव आमचोय संघर्श सांगता. संघर्श असो की जेन्ना आतां बिकॉज ऑफ दीस सोशल मिडिया आमकां जी एनालिटिक्स मेळटात की कोण बाबा कितें पळयता. फायनली अशें आहा की आज आमी हांगा बसून वाळवे बाबाचे प्रोग्राम करतात न्ही, हो प्रोग्राम कितले जाणांनी पळयलो हें फाल सकाळी मेरेन आमकां सारकें कळटलें. सो प्रश्न म्हाकाय खूब फावटी पडटा की एक एकदां जो आमचे न्यूज रुमा भितरलो संघर्श आसता की आमकां दिसता की बऱ्यो गजाली लोक पळयना आनी रस्त्यार जर कितें तरी फालतूपणां चल्ल्यात आनी ती जर कोण तरी वचून जर थंय मोबायल काडून जर ताणें लायव्ह केलें ताका हजारांनी लाखांनी व्ह्यूज मेळटात. फायनली सर पत्रकारिता ही एंटरटेनमेंट जावपाक शकना, जावप न्ही बी आनी जावपाक दिवप न्ही आमचें कर्तव्य. हेच म्हणून म्हणटा न्ही हांव, ते आत्मा म्हण गेला गमायला म्हणटा तो हो. म्हजे खातीर तो एक न्यूज रुमा खातीर सर आयच्या काळाक भितर हो एक संघर्श तयार आसता की जेन्ना ती एनालिटिक्स मेळटात, एवरी डे यू गेट दोज एनालिटिक्स न्ही, आनी जेन्ना लक्षांत येता की तुजी ऑडियन्स फक्त ह्यो गजाली चड पळयता आनी ह्यो गजाली पळयत ना, तेन्ना मागीर सर कशें टॅकल करपाचें. न्ही आतां आमचें समाजाचें जें मन आहा पळय तें इतलें बदलत चल्लां की नो बडी कॅन हेल्प इट. जे तूं तांकां शिक्षण दितलो किंवा तांकां कितें तरी बरी गोश्ट दाखयतलो म्हणजे शक्यच ना. समाजाक जें जाय पळय तें तुवें तसो चेंज जावचो पडटलो, अदरवायज यू वील नॉट बी टिकचे ना सर, यू नॉट सर्वायव. सो दॅट इश्यू इज देर. म्हाका दिसता की कांय तेंपान ते हें चेंज जातलें. आतां पळय राती आमी उलयताले की प्रुडंटान म्हजे कडेन एक कॉपी आशिल्ली, प्रोग्राम आमी तयार केलो प्रुडंटान, नवो करपाक केल्लो. आय वॉज सपोज टू द फर्स्ट हें म्हणजे ट्रायल घेवपा खातीर. ताजी आमकां सिरीज दिली प्रुडंटान, ते हें टॅलिकास्ट जावन आसलो प्रोग्राम, मागीर ते सिरीज केली, सिरीज दिकून करतालो इंग्लीश प्रोग्राम. तर काल आमी ती पळोवंक सोदता जाल्यार आमचे टीव्हीक तें सीडी लावपाचें हें ना, लॅपटॉपाक हें ना. सो आतां तुमी डीव्हीडी प्ले करपाची बॅक आनी थोड्या दिसांनी भुरगीं विचारली डीव्हीडी मेळ कितें काय म्हणून. सो यू हॅव टू चेंज. हांवें आतां म्हणजे चल्या कडेन दिले, आमी ते ऑफिसान जर खंय आसा जाय ती हें करून घ्या म्हणून आमी आयडिया त्या माध्यमांतल्यान. माध्यमाचें म्हणना, म्हाका काल एक म्हज्या इश्टान बरें विचारिल्लें की आयच्या पिळगेक विचारपाक तुमी खंयची गजाल रिवायंड केल्या काय म्हणून. सारकें सारकें. सो यू सी मदीं आमचे कडेन हें आसलें टेप रेकॉर्डर. म्हाका एकदां आमचे सिनरी साहेब आहा पळय ताची मुलाखत घेवपाची आसली. हांव टेपच बाजारान मेळना आतां ना, मेळपाची परिस्थिती ना. आनी सर ह्या सगळे माध्यमां लागून तुमी समाजाच्या बाबतींत सांगलें, तुमी नोबडी कॅन हेल्प इट. आमकां तेन्ना मरे फक्त एक रेडिओ आशिल्लो टेबलार देशकार आनी एक क्रीड म्हणजे PTI. बरोबर.
ताजेर आनी येता ते आनी ते ताजेर जग चलतालें. ताजेर आमचें सगळें जग चलतालें आनी बरें ना, चलतालें. म्हाका सर एक तुम्ही समाजाच्या बाबतीत मुद्दम म्हणे, कारण हो आमचो सदांचो संघर्श आणि ह्या संघर्शांतल्यानच आमकां वाट काडची पडटली. निराश जावन काय कोता येना. न्ही तरी आसतना स्टुडंट इज नंबर 1 इन गोवा. न सर, तो संघर्ष चालू असता. इवन इन दॅट नंबर 1 तो संघर्ष कमी जायना. ना, तर एव्हरी डे जेन्ना आमी ती एनालिटिक्स पळयतात, फाल्यां हांव मुद्दम आमची ह्या प्रोग्रामाची उदाहरण कित्याक येतात, कारण लोक जे पळयतात तांचे खातीर आमी केला हो प्रोग्राम, जाचेर आमी गोंयचेर उलयल्यात, गोंयच्या पत्रकारितेचेर उलयल्यात, समाजाचेर उलयल्यात, ताका मेळपी व्ह्युअरशीप. आनी फाल्यां खंय तरी रस्त्यार कोण तरी दोग जाण बसून थंय तुगेले मारामारी करतात, सध्या ताका मेळपी. सध्या ओंकाराचे पळय हें आहा न्ही. हय, ओमकार इज द हिरो. हय, ओमकार इज द हिरो. हय, ओमकार जेन्ना ओमकारात आमचे कडेन 2 ओमकार आहात. एक ओमकार हत्या जो व्हायरल होता, ताजेर आणि आमचो ओमकार आसा जो क्रायम रिपोर्टिंग करता ते व्हायरल होता. सो म्हाका खरेंच प्रश्न पडटा केन्नाय क्रायम आनी जनावरां ही 2 गजाली जर पळयल्यो, आनी दोनूय हो असो प्रांत आहा की ताचेर आमी कितली तकलीफ पडटले, ताचेर आनी आकलन करपा सारकी व्हडली गजाली आसनात. सो हो संघर्शांतल्यानच सर वाट काडची पडटली. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका एक पयर एक सिनियर मंत्र्यान बरी गजाल सांगली, रवी बाबाच्या उपरांतच उलयतना. आनी हांव समाजाच्या बाबतींत कित्याक म्हणटा की ताणें सांगलें की तुमकां म्हळें कशें चल्लां फिल्डाचेर. तर म्हणपाक फिल्डाचेर आतां व्हडली टेन्शन घेवपाचें ना रे म्हणपाक लागलो आमी. कित्याक लोकांचें म्हणपाक लागलो खूब स्पश्ट आसा गजाली. सरकार गोंया खातीर कितें करता, सरकार आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर कितें करता, हातूंत भितर म्हणपाक व्हडलो कोणा इंट्रस्ट ना. सरकार म्हजे खातीर कितें करता आनी सरकारा कडच्यान म्हाका कितें मेळटा तो इम्पॉर्टंट हो म्हणपाक लागलो. ह्या प्रश्नाचें उत्तर जर म्हणपाक लागलो प्रत्येक उमेदवार आनी आमदार जर दिवपाक लागलो आनी तितलेंच जर करपाक लागलो जाल्यार म्हणपाक लागलो जिखपाक व्हडलें कुस्तार ना रे म्हणपाक लागलो आयच्या काळा भितर. सो लोकांक म्हणपाक तुवें फाल्यां गोंयचें कितेंय करूं, कसलेय कायदे करूं आनी खंयी व्हरून सोडूं गोंय, ताचेर म्हणपाक लागलो व्हडलो प्रभाव पडटलो असो आपल्याक दिसना. लोकांक फक्त जर सांगलें सरकार हें तुका दितलो म्हणपाक लागलो तुगेले 80% तरी म्हणपाक लागलो समाज बदलला, पत्रकारिता बदलल्या, समाज बदलला, कंप्लीट आणि काही बदल जावपाचे आहात. आय थिंक वी चेंज फॉर बेटर अँड नॉट फॉर वर्स. दॅट इज माय ओनली होप. ना खूप बदलपाचें आसा, तिसरेंच जग घेवपाचें आसा. आय ओनली होप दॅट वी चेंज फॉर बेटर अँड नॉट फॉर वर्स. हांव स्वता भाग्यवान समजता की रायट फ्रॉम म्हणजे खेळ्या पासूनचें जें जग आसा तें आज AI पर्यंत आणि काय म्हणतात ChatGPT म्हण हाजे पर्यंत म्हाका सगळे जवळ आमी सगळ्याच प्रत्येकाची सगळी स्थित्यंतर पळयली, सगळी स्थित्यंतर जगले. हांव इतल्याचेर थांबता. हो एक चर्चेचो विशय न्ही आनी हो सेन्सेशनल विशय न्ही, पूण हो आत्मचिंतनाचो विशय. आनी हो फक्त पत्रकारां खातीर न्ही, हो आमच्या समाजा खातीर आत्मचिंतन. आनी पत्रकारय हो फायनली समाजाचोच भाग आसता, हो खंय तरी आकाशांतल्यान पडना. बट म्हाका दिसता आमी विचार करचो. इलेक्शन हार्डली 14 म्हयन्यांचेर येवन आसा. अशी परिस्थिती भितर तर गंभीरपणान विचार करचो की आमच्यो प्रायोरिटीज कितें, आमकां आमच्या पत्रकारा कडच्यान मिडिया कडच्यान कितें अपेक्षीत आसा, आनी जें अपेक्षीत आसा तें जर मिडियान दिलें जाल्यार तें आमी पळयतले काय कितें, काय फक्त अपेक्षीत आहा म्हणून सांगप आनी एक्चुअल तें मिडियान करतकीर मागीर तें पळोवपच ना, अशेंय जावन तें कोता येना. आनी त्याच बरोबर फायनली आमकां आमच्या राज्यकर्त्या कडच्यान कितें अपेक्षीत आसा आनी तें तांकां खबर आहा की आमकां बेस्ट बरी कळ म्हणजे हांवें तुमकां सांगलें. पण तितलेंच जर आमचें जग आसा जाल्यार हें जग खंय वतलें तें म्हाका खबर ना. आज जेन्ना वाळवे बाब ना आनी तांणी इतलो सगळो आदर्श आमचे मुखार दवरला जाल्यार 50% सुद्दां जरी आमी घेवपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता खूब जालें आनी गोंयचेंय खूब बरें जातलें. सो आज इतल्याचेर थांबता. सावळो बाब, पवन बाब, थँक्स अ लॉट. म्हाका खबर आहा आमी ऐन टायमार केला तरी आसतना तुमी वेळ काडलो, आयले आनी उलयले. प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू. धन्यवाद.